न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। तर सच्चे वरवीं आयज खंयच्यो घडामोडी घडल्या त्यो आमचे अँकर्स, रिपोर्टर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन आनी ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। देशाचे आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांकां मरण आयिल्लें आसा आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार देशात दुख्खाचें वातावरण आसा। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंय सरकारान 7 दिसांचो दुखवटो जारी केल्लो आसा आनी तशें आसूनय गोंयांत सनबंद जावप ही दुख्खाची गजाल अशें काँग्रेसीचो फुडारी आनी आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप हांणी म्हटलां आनी तांणी हेजेर दुख्ख परगटयलां। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। सुशांतान सांगिल्ली महत्वाची अपडेट मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी म्हणजे गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। हितून जे आयज मडगांव पुलिसेन एक धाड घातलेली आसा। ती म्हणजे मालवट वाठारांत तेंच्यांनी धाड घातलेली आसा आनी सुमार धाड घालून तेंच्यांनी तामिळनाडूच्या 30 वर्साच्या तरणाट्याक अरुण गणेशनाक हेका अटक केलेली आसा आनी ताचे कडल्यान सुमार 1 लाखाचो जो गुळे वखद आहा ती जप्त केली आसा। जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। थंय दुसरी जी बातमी म्हणजे कुड्या दुधसागर आतां सद्या दुधसागराची दुधसागरी वचपाक सुरवात जाल्ली आसा आनी आतां थंयसर पर्यटकाची वाड जाल्ली आसा। पूण थंयसर एक जो प्रश्न वाडला तो जिपींच्या जीप कमी आशिल्ल्यान थंयसर जे पर्यटक आहा ती वरांची वरां वाट पळयता आनी ते परतून वयता। ताका लागून तेंच्यांनी सरकारी मागणी केल्या की जीप आहा त्यो वाडोवच्यो। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। हालीसरा खुबशे तरणाटे भुरगे जे आसा ते गुळे वखदाच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिश्टी पडटात। तर अशेंच एक प्रकरण मडगांव पुलिसांनी एका तरणाट्या भुरग्याक तामिळनाडूच्या 30 वर्साच्या तरणाट्याक अटक करून ताचे कडल्यान 1 लाखाची गुळे वखदां जप्त केल्ली आसात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। आयज कलंगूट पंचायतीन जी कलंगूट वाठारात चलपी बेकायदेशीर दुकानां सील केली आनी तातूंत एक म्हळ्यार पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांचे मालकीचे एक कलंगूट वाठारात दुकान चलतालें ते पंचायतीन आयज सील केले। एकूच प्रॉपर्टी खुबश्या विक्रेत्यांक भाड्यान चलोवपाक दिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केलो। त्या उपरांत पंचायतीन ही कारवाय केली आनी हो जो प्रोसेस जो ड्रायव्ह आसा तो आनी फुडें चालूच उरतलो अशें कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी सांगिल्लें आसा। ही बातमी तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवची। आनीक एक महत्वाची अपडेट म्हणजे काल अन्न आणि वखदा प्रशासनान कलंगूट वाठारांत धाड घालून 2000 किलोची बिर्याणी जी आसा ती जप्त केली आसा। ही बिर्याणी जी आसा ती केअर घेनासतना म्हणजेच क्लिनलीनस नासतना करतना दिसून आयली। देखून तांणी ही कारवाय केल्ली आसा आनी फुडें जर कलंगूट वाठारांत अशे तरेचे केअर घेनासतना खाण तयार केल्ले दिसून येत जाल्यार ते जप्त करतले अशी शिटकावणी जी आसा ती FDAच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा। फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन। मडगांवचे उत्तेजक चिराग नायक हांणी आपलो बापूय साहित्यीक दत्त दामोदर नायक हांच्या 70व्या वाडदिवसा निमतान कोंकणी भाशा मंडळाक 1 कोटीची देणगी दिल्ली आसा। ह्या तांच्या देणगीचो वापर करून कोंकणी भाशा मंडळान वर्सभरात वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करच्यो पडटल्यो। तशेंच तांच्या ट्रस्टा वतीन गरजू जे विद्यार्थी आसात तांकां शिश्यवृत्ती दितले अशी माहिती तांणी दिल्ली आसा। तशेंच जमीन हादसपाच्या प्रकरणांतलो जो मुखेल आरोपी आसा सुलेमान सिद्दीकी तशेंच ताची बायल ह्या दोगांकूय 14 दिसांची न्यायालयान बंदखण
जी आसा ती फरमायल्ली आसा. तशेंच राज्यांत सद्या अपघातांचें सत्र चालूच आसा. 25 तारखेक एकाच दिसाक 5 ते 6 जाणांक मरण आयिल्लें. तशेंच आतां नवे वर्सा खातीर जे पर्यटक गोंयांत येतात ते कशाय पद्दतीन गाडयो चलयतात आनी हाचेंच एक उदाहरण म्हळ्यार काल राती आयज सकाळी जो फांतोडेर ओल्ड मांडवी पुलाचेर जाल्लो हो अपघात. पर्यटक जे पळय रेंट कार घेवन गेल्ले त्यांचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान खंय तरी समोरासमोर जे दुचाकी येताल्यो तांकां टक्कर जावन तांकां अपघात जाल्लो आसा. 2 जाणी अपघातात जखमी जाल्ल्यान तांकां GMCत सद्या दाखल केल्ले आसा. देखून सगळ्यांनी गाडी हातांत घेतना सादुरताय बाळगुची. ह्यो तुमकां सविस्तर बातम्यो आमकां आमच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. हालीसराक राज्यांत अपघाताचें प्रमाण कमी जावपाचें नांवूच घेना तर मांडवी पुलाचेर आयज एक अपघात घडलो. रेंट कॅब आनी 2 दुचाकी मदीं हातूंत 2 जाणांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. तर दर एकल्यान येरादारीचे नेम पाळूनच गाडी चलोवच्यो इतलें आवाहन आमी गोमंतक TV वतीन तुमकां करता. तर ह्यो ज्यो बातम्यो सब एडिटर्सान तुमकां सांगिल्ल्यो आसा ह्यो मुजरत विस्तारान 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. इतलेंच म्हणून आयचें न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनांक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.